नमस्कार, शेफ डॉन किचनात तुमचे स्वागत असा. हांव विनोद नाईक. आयचे रेसिपी असा तंदुरी चिकन करूया घरान आणि विदाउट तंदूर. योगर्ट 2 कप, एक लिंबू लागतलो आमकां. लिंबू लायम कितें घेतल्यार जाता. आता हेजे ज्यूस पिळून घेवया. आणि हे मोठे मीठ घेतलाय, तुमकां जाय ते भशेन मीठ घेयात. काळी मिरी, आणि हे जिरे. जिंजर गार्लिक तुमकां जाय जाल्यार वापरपा जाता, हांव वापरना. हे हळद आणि मिरसांग. हे गरम मसालो, हे होममेड गरम मसालो असा. हेचे व्हिडिओ रोखडोच घालतलो हांव. आणि बरें मिक्स करून घेया. आणि आता आमी चिकन कट करून घेया. हे जे पीस आनी मदले ते हांव काडून उडयतां, ते म्हाका आवडना. हे भशेन मदीं कट मारप, सारके कातरून घेवया. आणि जे मदले आड जे आहा न्ही ते कातरप आणि उडप. आणि चिकन आमी आता बरें धुवन घेवया. चिकन धुवन जाल्लें आसा. आता आमी हे भशेन एका कट मारया. हे कट मारपाचें कारण कितें, मसालो बरो लागपा जाय म्हणून ताका. आणि आता मसालो आमी तयार केल्ले आता मॅरिनेट करून घेवया, सारके मॅरिनेट करून घेवया. आणि हांव कितें करता, दुसरे दिसा आता तंदुरी चिकन करतलो हांव. तुमच्यान कमीत कमी 2 वर तरी दवरलें जाता. हांव एक दिसा पयलीं मॅरिनेट करता, मसालो बरो लागपा जाय म्हणून. तर क्लीन फ्लीम मारता आणि एका फ्रिजीन दवरता. रातभर दवरता. नेक्स्ट डे हे आता दुसरे दिसा फ्रायंग पॅन घेवप. नॉनस्टिक घेवना, हे तुमकां जाय ते भशेन घे. हांव नॉनस्टिक पॅन वापरना म्हाज्या किचनान. चिकन हे भशेन दवरपाचें आणि तेजे वयर एक्स्ट्रा सॉस घालपाचे, ते मॅरिनेट आमी केल्ले ते. इल्लो मिंट लीव्स घालया हितून. एक 5 मिनटां सोडपाचें, चड थंड आहा न्ही. आता हेतून बटर घालया आमी. तुमकां आयचे व्हिडिओ कशे दिसले ते म्हाका कमेंट सेक्शनात कळयात. हे होममेड बटर हांवें स्वता घरान केला. लिंक तुमकां डिस्क्रिप्शनान मेळटले. आता आमचे कोंबी सिझर्सर तुम्ही एक ल्हानशे ब्युटिफूल व्हिडिओ पळोवन घ्या. व्हिडिओचे लिंक डिस्क्रिप्शनान मेळटले. एकदम सुंदर आणि सोबीत इंग्लंड. If I'm gonna be bending over backwards for anyone, it's you. तर एक 40 मिनटां जाल्ले आसा. मिडियम फ्लेमाचेर हांवें एका बरें शिजोवन घेतला. चिकन आमचें आतां शिजलेलें आसा. एका आतां आमी परते मारया. मेक शुअर करपाचें चिकन बरें शिजपा जाय. हे चिकन आमचें बरें शिजलेलें आसा. आता आमकां कितें करपा जाय, एका तंदुराचे स्मोक फ्लेवर दिवपाचे आहा. आणि तंदुराचे स्मोक फ्लेवर दिवपाचे कशे ते पळोवन घेयात. चिकन सगळे असले स्टीलचे ताटान काडून घेवप. आणि एका ब्लो टॉर्च म्हणटा, हे पळयात, सारके हेतून कितें जातलें, तुमकां तंदूर फ्लेवर जे आहा न्ही, तंदुराचे कोळशेचे फ्लेवर जे ते तुमकां हेतून मेळटले. पळोवपाक दिसतलें की ते तंदुरासून चिकन भायर येयलें ते भाशेन. हे एक फर्स्ट ऑप्शन. हे सगळ्यां कडेन ब्लो टॉर्च उरना. आनी चड म्हारगूय ना. हे सवाय तुमच्यान घेवपा जाता. आतां सगळे सवाय मेळटा त्यो वस्तू. हे पळयात, आतां परते करपाचे आनी एका परतून हे भाशेन शिजोवन घेवपाचे. हातून तुमकां स्मोक फ्लेवरूय मेळटले. हे आता सेकंड ऑप्शन. हे सगळ्यां कडेन आसता. हे पळयात, हे भाशेन वयर ग्रील दवरपाचे, सकयल कितें फॉयल बीन दामपाचे, गॅस पिड्ड्यार जावपा जायना म्हणून. आनी हे भाशेन सारके ताका भाजून घेवप. आता स्मोक फ्लेवर मेळ्ळे तुमकां. हितून कितें करप, इल्लें बटर ब्रश केल्यार पुरो स्मोक फ्लेवर जाले उपरांत. जालें आमचें तंदुरी चिकन जालें तयार. हाचेर थोडे बटर घाला
थोडे लिंबू पिळा, झाले तुमचे ताजे फ्रेश तंदुरी चिकन रेडी. हे तंदुरी चिकनान आमी कितें एडिशनल कलर घालूंक ना. तंदुरी चिकनान कलर उरता रेड कलर, हे नॅचरल कलर. हांव कलर वापरना म्हाज्या किचनान. एन्जॉय द तंदुरी चिकन. मेळया दुसऱ्या व्हिडिओन आनी कितें तरी नये करया. देव बरें. Call